मानिवंत आग्नेल समुदायान मिसां फुडें व्हरूंक नमुनो हो 8व्या नोवेनाचो विशय. जेजू जिवो आसलो तेन्ना सगल्यांक बरें करीत वेतालो. ताची शिकवण आनी ताचें जिवीत लोकांक आवडटालें आनी लोक ताचे फाटल्यान वेतालो. जेजून आपोस्लांचो एक समुदाय घडलो आनी तांकां संवसारांत देवाचें राज बांदूंक धाडलें. मानिवंत आग्नेल मिसावां खातीर आमचे समुदायाक नमुनो. तुमी सगळीं ह्या 8व्या नोवेनाक येयात आनी आमच्या सांगाता मागण्याचे कार्यावळींत वांटो घेवन ताच्या सांत कोरोना खातीर आमची खोतखोतीत मागणी देवाक उबारुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडटा. ह्या मिसाची खेरीत इंतेसांवां दिनवासता आनी आपल्या इंतेसांवां पासत मागता आलेशियो फेर्नांडीस कोडटाली. दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता सोकोरो पेरेरा आगसाई. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जोएल मोरायस कुंकोली. दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता बॉनी आनी जेसी रिबेलो ओल्ड गोवा. कॅन्सर पिडेंतली बरी जाली म्हूण दिनवासता आनी जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता हेलेना कॉस्टा केलोसी. दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता प्रोटोस फेर्नांडीस वार्का. दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता पेद्रू विसेंट फेर्नांडीस सेंटा क्रूज. दिनवासनीचे मीस डायगो रॉड्रिगीस आनी फामील डोना पावल. मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन जुलियन पेकोवणी मागता नाटिविदाद आनी निकलाव डायस आगासाई. सगळीं उबी रावया आनी याज्ञिकाक येवकार दिवया. प्रवेश गीत गावया. देवा मुखार उबो रावच्या आमची मोदल्या फावो कोणा. फावो नासतना फुकया मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. फावो नासतना फुकया मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. ताचे उतर दानार पडून साल्याची बोव कोणूच चुरो. आयज देव आमचो उलयतलो. आयज देव आमचो उलयतलो. ताच्या जिर्णांत येवच्या वाटो कोणें आमकां पालो उलो. आपल्या भुरग्यांक सोडा वेलो मोगाळ बापूय माटा उडो. आपल्या भुरग्यांक सोडा वेलो मोगाळ बापूय माटा उडो. इतल्या मोगाक साबाब कसलो येदो उपकार कसो मानचो. मिसाल वांटो घेतल्या उपरांत जिवीत सगळें साऱ्या मोगान.
ave saria moga. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसा उडयता आनी माये मोगाचो येवकार हे मिसाचे भेटींत वांटो घेवंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्यानो, आयज नोवेनाच्या 8व्या दिसा तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक. आयचो विशय मान्यवंत आग्नेल समुदायांत मिसां फुडें व्हरूंक नमुनो. आपल्या बापाचें मिसांव फुडें व्हरतना जेजून लोकांचो समुदाय बांदलो. तो गोट केलो आनी समुदाया वरवीं देवाचें राज बांदपाचें मिसांव फुडें व्हेलें. मान्यवंत आग्नेलान मिस्योनार कसो आपल्याक पाठयला त्या त्या गांवांनी तांचो समुदाय गोट केलो. बरी क्रिस्तांवां कशीं जिवंक तांकां आदार दिलो. तर आमी जेजू क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं जेजूच्या पावलांनी चलून मान्यवंत आग्नेलाची देख घेवन समुदायांत जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां ह्या मिसांत केरीत करपा मागुया. ही मुख्य कल्पना आमच्या मुखार दवरल्यांत ती आमच्या काडसान मनान घडोवन आनी आमी आमच्या गोराब्यांनी फामिलींनी व समुदायांनी केल्ल्या पातकांचो उगडास करून देवाचें आनी पेल्याचें बक्षणें आमी मागुया. काळजांतां दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान सांगून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकीं सदांच सांगवार मारली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा सासणाच्या देवा, मनशाची काळजां आनी पोरसांचे ओक तुज्या हातांत आसात. आमच्या देशाच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजे दोयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभारा खाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसोर गावूं. सोर वायट आनी गांवचे सुदारण जावं आनी आपल्या धर्मा प्रमाणे जिवंक समेस्तांक स्वत्या ओक मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप.
म्हणटोच भावां भयणीनो, देवाचे व्हड खोणवालायेचो उगडास करून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें: पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. तुमची खरी भक्ती म्हळ्यार हीच जावची. ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण जशें देवान तुमच्या मानांची नवसरणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशें देवाची खुशी कोण ती कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी वळखूंक पावतल्यात. तुमचो प्रितीमोग दोंग नासलेलो जावं दी. वायटाचो दुवेस धरून बरें तेंच करीत रावात. खरी भाव भयण म्हूण मोयपासान एकामेकाची आपुरबाय करून दाखयात. आपणा परस चड दुसऱ्यांक मान दियात. सगल्या मनान बेसारमाय करिनासतना काळजाचे उर्बेन सुम्याची सेवा करात. तुमी तुमकां बरवंसो आसा म्हूण खुशाल रावात. कश्टां दोगांनी तीर रावात. थांबोन आसतना मागणें करात. गरजेक सांपडलेल्या तुमच्या भावा भयणीक मोजत करात. वाटसुऱ्यांचो परमोस करात. तुमकां दुमाळो दितल्यांक आशिर्वाद दियात. होय, आशिर्वाद म्हणटा तांचेर शिराप घालूं नाकात. खुशाल आसलेल्या बरोबर खुशाल जायात. दुखेस्त आसलेल्या बरोबर दुखेस्त जायात. सगल्यांकूच एकेच तरेन मानान वागोयात. गोरवान फुलोवन भरूं नाकात, पूण ल्हानांक खालत्यांक लागीं घेयात. आपुणूच शाणी म्हूण चिंतूं नाकात. कोणाकूच वायटान फारीक करिनाकात, पूण सगल्या मनशांचे नदरेक कितें बरें तें करूंक सोदात. घडटा जाल्यार सगल्या लागीं शांतीन जिवंक तुमचे कडेन जाता तितलें करात. देवाचें उतर हें: हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सगळीं म्हणुया: सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा, म्हज्या काळजान गोर म्हणल्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी व्हडविकेची आशाय ना. व्हडविकेचो रस्तो हांवें धरलोय ना. म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. जबाब: सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांत करून दवरलां. जशें दूद सोडलोलें भुरगें आपल्या आवयच्या उस्क्यार, तसल्या सुपुल्ल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें काळीज. जबाब: सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव इस्रायेला, आतां आनी सदांकाल. जबाब: सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. उद्गार: Sorvespora, sorvespora, sorvespora que sui sui. Sorvespora, sorvespora, sorvespora sui sui. Jesu vadani jivitu, jivita jivati ramkaga. Jesus odani rosto
rosnea rangaga Sorbe spora kusui sui Sorbe spora kusui sui सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे असू लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू देवाच्या राजा विशीं लोकां लागीं उलयलो आनी कोणाक बरें जावची गरज आसली तांकां ताणें बरी केली. दीस पडचो वेळ जाल्लो आनी 12 जाणांनी लागीं येवन ताका सांगलें, सरभोंवती नगरांनी आनी ग्रामांनी वचून बिराड सोदून आपणाच्या जेवणा खाणाचें पळोवचे खातीर लोकांक धाडून दी. तर आमी हांगा एक सुरे सुवातेर आसां. आनी ताणें प्रतिपाल केलो, तुमीच तांकां कितेंय जेवंक दियात. पूण ताणें अशें म्हणलें, 5 उंडे आनी 2 मासऱ्यो काडून आमचे लागीं आनीक कांयच ना. आमी वचून ह्या सगळ्या लोकांक पुरोशें जेवण विकतें घेतल्यार बी जायत. तो सुमार 5,000 दादले आसलेत. पूण ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, सुमार 50च्या झोम्यांनी तांकां जेवणाक बसयात. तांणी तशें केलें आनी सगल्यांक बसयलीं. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासऱ्यो हातांत घेवन सर्गाक दोळे लायले, देवाक दिनवासून ते मोडले आनी लोकांक वांटूंक आपल्या शिसांक कडेन दिले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके एकठांय करून तांणी 12 पांटल्यो भरल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीदो, आयज आमचो विशय जावन आसा मानेवंत आग्नेल समुदायांत मिसांव फुडें व्हरूंक नमुनो. एका दिसा दोग इश्ट व्हडले रेल्वे स्टेशनार आसलेत. तांतलो एकलो स्टेशन मास्टर. आनी एका इश्टान म्हणलें, केदें व्हडलें रेल्वे इंजीन हें, कितलें फास्ट कितलें तेज तें धांवता. आनी दुसऱ्यान, तो क्रिस्तांव जावन आसलो, ताणें म्हणलें, हय, पूण जेन्ना तें ट्रॅकाचेर आसता तेन्ना तें तेज. ट्रॅका भायर पडलें जाल्यार तें चलोच ना, मुखार वचोच ना. मोगाळ बाबा भयणीदो, असलेंच कितें आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी जेजूंत जियेता, जेजू जावन आसा आमचें ट्रॅक. हे ट्रॅकांत आमी आसतना आमचें जिवीत तेज चलता, बरें चलता. कित्याक जेजू आमच्या सांगात आसा. ट्रॅका भायर वचत जाल्यार आमी सांडटा, मुखार वचना. एके भाशेन जेजू बिन आमच्यान जिवंकूच जायना, कित्याक जिवीत मुखार वचूंकूच जायना. भाग्यून पावलो फिलिपकारांक बरोवन आपल्या 4थ्या आवेस्वरांत 13वे ओळींत तो सांगता, हांव कितेंय करूंक शकता, कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू म्हज्या सांगाता आसा. जेन्ना जेजू आमच्या सांगात आसा आमकां कसलीच भिरांत ना. आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां. उंड्याची मिलाग्र हो विस्मीत जेजू करता. आमी जाणाव जेजून शिसांक दोग दोग करून धाडले 12 जाणांक आनी ते परत आयले. आनी येयल्या उपरांत तांकां विसो घेवन जेजू गालिल्या दर्या सायडीन तांकां व्हरतालो. थंय पावल्या उपरांत लोकांक खबर पावली की जेजू थंय आसा, आपल्या शिसांक सांगता. आनी रोखडो लोक थंय धांवन गेलो. आनीक
एके भाशेन शिसांनी ते पडयलें उरपूंज लोकांची आनी दीस धारेर पडलो म्हूण शिव वर्तमान सांगता. हे वेळार कितें करचें? इतलो लोक ती भुकेल्यांत काडूंक जायत येता म्हणटूच शिसांकूय हुस्को जेजूकूय हुस्को लोकांचो. शिसांक कसलो हुस्को? कित्याक दीस धारीर पडलो तांचे लागीं कांयच ना. तांकांय शिसांकूय हुस्को आसलो कित्याक लोक भुकेल्लो. तेच परून जेजूकूय हुस्को आसलो, लोक भुकेल्ला, दीस धारीर पडला, कितें करचें? आनी जेजू तांकां सांगता तुमीच ताका कितें दियात. आमी खंयचे हाडटले? आमचे लागीं 5 उणे 2 मासऱ्यो आसात. हें कोणाक पावता? म्हणटूच बाजारांत वचून गेल्यार देखून म्हाका दिसना इतल्या जाणांक जेवण मेळत म्हूण. 5,000 दादलेच म्हूण आमकां सांगता, पूण त्या उपरांत बायलांची भुरग्यांची खबर करिना. पूण जेजू जाणा असलो कितें करतलो आसलो. आनी हे वेळार जेजू विस्मीत करता. 5 उणे 2 मासऱ्यो घेवन 5,000 दादल्यांक, त्या उपरांत बायलांक आनी भुरग्यांक सगल्यांक जेवयता. त्या उपरांत बाऱ्या पांटल्यो उरतात भरलेल्यो कुडक्यांच्यो. ही जेजूची मिलाग्र. कित्याक मिलाग्र करतना शिव वर्तमान आमकां सांगता जेजून स्वर्गाक दोळे लायले. स्वर्गाक कोण आसा? ताचो बापूय आसा. बापूय जावन आसा ताचें ट्रॅक. सदांच ह्या ट्रॅकांत तो जियेतालो आनी जियेता. आनी आपल्या ट्रॅकांत आसतना दुसऱ्यांक तो पावता. हे ट्रॅकांत आसतना दुसऱ्यांची सोडवण तो करता, दुसऱ्यांची बूक तो मारता, जायते विस्मितां तो करता. कित्याक सदांच जेजू आपल्या बापाची खबर करता. सदांच वाचात तुमी शिवर्तमानांत, 4 शिवर्तमानांत जेजू आपल्या बापाची खबर. कित्याक बाप ताचो मोग करता. बाप ताका केन्नाच सांगचो ना, कित्याक जेजू आपल्या बापांत रिगलेलो आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्योन पावलो आमकां सांगता जायतो एडवायस आमकां मेळटा कशे परी आमच्या घोराब्यांनी, फॅमिली, समुदायांनी आमी जिवंक जाय. तो म्हणटा प्रिती मोग दोंग नासलेलो जावंक जाय. वायटाचो द्वेश दवरात, बरें तें करात. एकामेकाची अपुरबाय करून दाखयात. गरजेक सांपळल्यान तुमच्या भावां भयणीक मजत करात. वाटसुरांचो परामोस करात. दुमाडो दितल्यांक आशिर्वाद दियात. शिराप दिनाकात. सगल्यांक एकेच तरेन मनान वागुयात. गोरवान फुलोवन भोंवू नाकात. गोडटा जाल्यार सगल्या लागीं शांतीन जेवंक तुमचे कडेन जाता तितलें करात. हो सादो एडवायस कशे परी आमच्या घोराब्यांनी, आमच्या फॅमिली आनी केन्ना तशें आमच्या समुदायांनी एकामेकाच्या एकवटान, आदारान, विस्वासान आमी जिवंक जाय. भाग्योन पावलो आमकां शिकयता. पाद्र आग्नेल आपल्या जिवितांत ल्हानूच आसतना ही सगळीं तत्वां आपल्या घोराब्यांत तो शिकलो. आनी घोराब्यांत कशे परी एकामेकाच्या आदारान आमी जिवंक जाय ते शिकल्या उपरांत तो पिलार संस्थेंत येवन रिगलो. तो डायसिजन पाद्री जावंक ना. कित्याक डायसिजन पाद्री आपले एक फिरगोशींत एक दोग जाण आसतात ना. हिंगा व्हडली समुदाय आसली आनी व्हडल्या समुदायांक तो जिवंक सोदतालो. कशे परी ताच्यान ही समुदाय वाडोवंक चडोवंक जाता, मोगाची करूंक जाता, विस्वाशी करूंक जाता, एकामेकाच्या हुस्क्यान बोलेली करूंक जाता. तेंच ताचें काम जावन आसलें. आनी हिंगा समुदायान जियेतना फिरगोजान हिंगा तिंगा वचोन हेंच तो शिंपडायतालो. कशे परी एकामेकाच्या हुस्क्यान आमी भरलेलीं जावंक जाय. जेन्ना फिरगोजांनी फाट्या चलताले, दुस्पोट चलतालो, थंय वचोन प्रवचन करूंक तांची काळजां मोवाड करतालो, एकठांय करतालो. हें ताचें काम. कित्याक हेच समुदायांत आसतना जायतें बरेंपण जायते फिरगोजांनी आनी हिंगाय ताणें केलें. तर मोगाड बाबा म्हणिदो समुदायांत आसतना एकामेकाच्या आदारान आमी जिवंक जाय. समुदायाच्या ट्रॅकाच्या भायर पडलें जाल्यार आमचें जिवीत आगबोड जाता. आमचें जिवीत जेजू आमच्या सांगाता नासलेल्या परी जाता. तर आयज जेन्ना आयची वाचपां आमकां उलो करतात, आयचो विशय आमकां उलो करतात, खेरीत भाशेन आमी सगळीं वचकूच जावन पूण तरी आसतना भाग्योन पावलो सांगता ती भाशेन एकामेकाच्या हुस्कान सदांच दुसऱ्यांचें पयलें चिंतचें, म्हजें न्हय
आपले पावण फाटी दवरचें दुसऱ्यांक मुखार घालची बागून पावलो सांगता ती प्रमाणे आमी जेवंक प्रयत्न करुया आनी हातूंत आमकां देवाचे कृपेची गरज ही कृपा ह्याच मिसांतल्यान आमी खोतखोत्यान मागुया. सगळीं उबी रावुया. थोडीच मागणी सगळ्यांच्या बापाक ह्या वेळार आमी उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या धर्मांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलून क्रिस्ती समुदाय बांदून हाडून जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक तांचे पासत मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. आमच्या समाजाच्या तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी पोजेचें बरेपण वळखून तांचे पासत ते निस्वार्थी मनान वावरून आपल्याक विचून काडलेल्याचो समुदाय बांदूंक तांचे पासत मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. ल्हान क्रिस्ती समुदाय आमचे फिरगोजांनी आपल्या भावार्थाची बरी आकांनी करून सगळ्या समुदायाच्या वांगड्यांनी सांगाता येवन क्रिस्ती भावार्थ पयलो आपल्या कुटुंबांत आनी समाजांत जिवन जेजूच्या पावलांनी चलून तांचे मिसांव फुडें व्हरूंक देवाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. देवान आमकां फावो केल्ली देणी समुदायाच्या वांगड्या सांगाता समाजाच्या आनी फिरगोजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक आमकां बापाचें बोल मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बोमोगाड बापा, ही मागणी जावन आसात आमच्या काळजांतले उद्गार जे तुज्या मुखार आमी दवरल्यात तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी केली भाशेन आमी आमच्या फामिलींनी आमच्या समुदायान जियेतना एकामेकाच्या आदारान उस्क्यान मोगान जिवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोच्या बाबा भयणी मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे.
दयाळ बापा, तुका ओलो मारतल्यांचें मागणें आयक आनी तुजे पवित्र सोबीचें देणें मानून घे. तुजी आपणायलोली भुरगीं करता त्या पवित्र आत्म्यान सगळ्या मनशांक भर, उनीत आनी सर्व तरेची अंतर आनी वेगळोचार मोगा वरवीं सोंपोवन मनशा समाजांत शांती समाधान राज करूं आनी सगळ्यांचें एक कुटुंब जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमतां, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टां, तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओत्रेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भवार्थाचो गोट पोर गोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडोकात आनी काळजीतले पियेता. दितले पावती तूं वैभवान येसू. आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची कालकुत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पोती, भाग्यवन धरून दुतां आनी सर्व खाली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंडोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाड बाबा भयणीलो, जेजून शिकयलेलें मागणें तुज्या बापाक उबारून हेच कृपा आमी मागुया एकामेकाच्या मोगान जिवंक आनी सदांच जेजूंत रिगून रावंक. म्हणुया, आमच्या बापाक सतींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पदकां वगोस आनी आमकां ताळणें पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पदकांतली सोडोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुवागी. सुमया म्हजे खातीर येवंक शकाका पावना, म्हज्याकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक शेवूंक तुमी आसा थंय सुरूच रावची. आमचे याज्ञीक भाव माद्री भयण्यो ब्रदर्स तुमचेशी येतले.
येता जेजू आमची शी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास सूट लागता जिवी जेजूशी येया बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा सूट लागता जिवी जेजूशी येया बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा तुझीशी येता जेजू आमचीशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझीशी येता जेजू आमचीशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुका चित्ता जेजूशी येया तो काटा पाtka to uklon vorta papaची वेगळी Pap तुका चित्ता जेजूशी येया तो काटा पाtka to uklon vorta papaची वेगळी तुझीशी येता जेजू आमचीशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तूच आमचो विश्वास तुझीशी येता जेजू आमचीशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तूच आमचो विश्वास जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया आमच्या समुदायांनी आमचे मिसांव मोगाचे शांतीचे एकवटाचे करूंक काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं घोटाय मागुया प्रार्थुया देवा मनशा कुटुंबाक नवो जीव दितोल्या एकाच उंड्याचें पोसण आमकां मेळ्ळें आपली स्थिती गोत वयर काडूंक सोदतल्या लोकांक आदार दिवंक आनी तांकां फावो ती न्याय नीत मेळूंक ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं
खऱ्या निस्वार्थी मोगान आमची काळजां भर. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. बसूया. माय मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. तुमकां जाय त्या जाणांक पडून आमी खुशाल. सकाळच्या सकाळी भायर सरून पाद्र अग्नेलाच्या पांयाशी आयिल्लीं आसात. पाद्र अग्नेलाच्या मुजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर बेळसांव घालची म्हणून आमची कालती मागणी. कांय कळोवण्यो मान्यवंत अग्नेलाच्या मुजतीन जायत्या जाणांक मागलोले उपकार आनी देणी फावो जाल्यात. ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळोवंक जाय. जायतीं सैमावरती अजापां जातात. ताचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी हेर टेस्ट कोत्तात तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्नाचे आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवची. आमच्या सेमिनारिस्टांक तांचे शिंकपाक आनी आकारणीच्या कामान आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमच्या बसीस डेस्क ऑफिसांत तुमचें कंट्रिब्युशन दिवंक येता. आमची कोंकणी बायबल डायरी 2023 ती पुस्तकशाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत मेळटा. पिलार संस्थेचे एक मासीक फादर अग्नेलो स्कॉल आनी एक सातोळें वावराड्यांचो इश्ट उजवाडाक येता. तांचेर आमचे मिसावांचो वावराच्यो खबरो, तरणाट्यांक मार्गदर्शन तशेंच पाद्र अग्नेलाचे मुजतीन केलोल्यो मिलाग्र्यो आमच्या ऑफिसाचे भायर कावंटर आसा थंय तुमच्यान तें घेवं येता. आनी सबस्क्रायब करून आमच्या झेवियरन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवचो म्हूण आमची कालती मागणी. पाद्र अग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तूचो म्युजियम कवेताच्या रुमान तयार केला. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी दैनीक मनान तांचो अणभव घेवचो. आयज ब्रेस्तार नोव्हेंबराचे 17 रातचे 9:30 वाजता नायट विजील सुरू जातलें आनी सकाळीं तें नायट विजील सोंपतलें. हे नायट विजील फादर मॅथ्यू आनी पिलार रिट्रीट सेंटराचे वांगडी सगळे एकठांय जावन कोत्तले. तुमी फादर मॅथ्यूक वळखतात जायतीं जाणां. तुमी येवन ह्या नायट विजिलांत भाग घेवन खेरीत भाशेन पयले सुवातेर पाद्र अग्नेलाक आल्ताराचो मान आमी मागुया. बरोच वर आमच्योय गरजो आमची इतिहासां घेवन आमी ह्या नायट विजिलांत भाग घेवया. नोव्हेंबराची 18 सांजचे 4 वरांचे मीस आमी पिडेस्तां खातीर भेटयलां. त्या मिसार आमी सगल्या हाजीर आसलेल्यांक पवित्र तेलान मागतले. 1/4 ह्या वर्साक पिडेस्तांचे पास आसचे ना. तर तुमच्या घरांनी कोणूय पिडेस्त आसा जाल्यार तुमी तांकां पिलार हाडूंक आमची विनंती. व्हीलचेरांची सवलत्यो आमी केल्यात. तशेंच त्या दिसाक 5-15 मीस आसचे ना. तुमी जायत्या जाणांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो कर्ज, जावं फुलांचो, जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सेमिनारिस्टांक शिंकपाक. तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी मान्यवंत अग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमची कालती मागणी. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, पाद्र अग्नेल आमचो आस्कारी देवा सुरशी आनी पाद्र अग्नेला मुजतीन जायत्या जाणांनी मागलां. कितले लोकांनी मागलां देखून जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज आंतोनेत फेर्नांदीस पेरनेतान अशें सांगूंक लायता. म्हज्या बाबाची एका दिसाक अकस्मात दाढी दुखूंक लागली आनी इन्फेक्शन कशें जावन ताची गोमटी सुजली. ताका म्हापसाट डेंटिस्टागेर व्हेलो. डेंटिस्टान तपासलो आनी आमचे लागीं जावचें ना म्हूण GMCन धाडलो.
GMCन ताका वखदां दिलीं आनी त्या वखदांनी बरें दिसना जाल्यार ऑपरेशन करचें पडटलें म्हूण सांगलें. ह्या आकांताचे वेळार बावार्थान मानिवंत आग्नेलाक आमी उलो मारलो, ऑपरेशन नासतना म्हज्या भावाक बरो कर म्हूण, आनी वखदां आमी सुरू केलीं. मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन ताची सूज देंवली आनी तो बरो जालो. देवाक आमी दिनवासतांव आनी मानिवंत आग्नेलाक बेगीनूच साताचो मान फावो कर म्हूण मागतांव. हय मोगाचे इश्ट न्हू, बावार्थान केलेली मागणी, बावार्थान केलेली मागणी देव जिरूल आयत कोता म्हणटोच आमचोय बावार्थ जागोवया. आमी जायत्या फिरगोजांनी वेताव, जायतीं जाणटी मेवली म्हणटच म्हणटात आमकां, बाबा तूं पिलारचो न्हय रे, आमी तरणे पिरायेर येतालीं रे बाबा, आतां जायना. तुमची मागणी तुमी करतात तेन्ना, चलयतात तेन्ना आमचोय उगडास करात रे बाबा. अशी म्हणून जायती आमची मागणी, जायती आमची जाणटी फिरगोजांनी गेले उपरांत आमचे लागीं मागतात. आनी ह्याच कारणाक लागून इश्ट न्हू, आयज सांजचे तुमच्या फाल्यां सांजचे तुमच्या जाणट्यांक तुमी हाडची. बरोचभर पाद्र आग्नेलाचे मुजतीन आमकां जायते फावोर मेवलेले आसात. देवाक दिनवासुया. आयज आमी आमची इतेसांवां आमची मागणी घेवन आयलेली आसात. बावार्थ जागोवया. ह्याच बावार्थान ही सगळीं इतेसांवां, ही आमची मागणी, आमकां गरीब भुरग्यांची देणी गरजेची, सर्वीस गरजेची, आमच्या कुटुंबांत शांती गरजेची आदी, ही सगळीं इतेसां इश्ट न्हू एकठांय करुया. पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन देवाच्या हातान घालुया. परस्पर जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेलें आसा, तांचोय उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. हे वेळार जायतीं जाणां आमकां टीव्हीचेर युट्यूबाचेर पळयतात. इश्ट न्हू, तुमचीय ते सवां उबारात. आमची जायतीं जाणटी जी पिलार येतालीं आयज जाणटेकायेक लागून पिडेंत आसा देखून जायना. ह्या आमच्या जाणट्यांचोय उगडास करुया आनी सगळीं उबीं रावुया आनी मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अळकोतांव आनी तेच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासतांव. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागतांव. तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदभरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजो भावार्थ जागोय. भावार्थान देवा लागीं माग. एक खुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयतांव. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. अगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागतांव. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतींत आनी मोगान तुमकां धाडटा.